Welcome back to Journo Speak. Before the break, we were discussing with Mr. Jovito Lopes and Mr. Prashant Verekar the turbulence in the Goa Cricket Association. And we had come to the point where there was a change in the constitution of the GCA some years back, which Dayanand Narvekar had brought about. Jovito Bab, yeah, change in the constitution, which has become a very crucial point in the whole GCA, I think. ताजेबद्दल मातशें इल्लें सांगशें आमच्या दर्शकांक. पळय ताणें कॉन्स्टिट्यूशन बरोबर ना. कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट गो चेंजीस. आता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतले अमेंडमेंट करता. As time goes, if you want to grow, change is needed. So a change was needed. Even Goa Football Association ताणें कॉन्स्टिट्यूशन बी चेंज केल्लें आसा. पण जे चेंज पळय तूं करता अशें जावंक जायना की म्हाकाच फायद्याक पडटलें आनी म्हाजे कडेन आख्खी चावी म्हाजे कडेन आसतली म्हणजे प्रेसिडेंट फॉर लायफ जावपाक. इन अदर वर्ड्स ही हॅड मेड इट इन सच अ वे दॅट आय एम प्रेसिडेंट फॉर लायफ. आनी दुसरी गोष्ट कितें आहा ताणें पळय अशें क्लॉज घातलेले ते कोणाकूच इतले फोरसायट ना दॅट दे कूड बी मिसयूज्ड बाय वन पर्सन. म्हण हातूंत कितें जाला कॉन्स्टिट्यूशनाच्या बाबतींत कोणूच वचोंक ना. all both sides have violated the constitution. ना बट कॉन्स्टिट्यूशन म्हणल्यार प्रशांत बाब एक आतां तो सेक्रेटरी म्हणजे प्रसाद फातर्पेकारान एक खंय तरी क्लॉज कोट करून ताजे ऑन द बेसिस ऑफ दॅट दिस सो कॉल्ड नो कॉन्फिडन्स मोशन वॉट एवर जे हाडलां ते सारकें आसा बाय तशें करपाक मेळटा. सारकें करपाक असं अशें म्हणपाक शकना. पूण जेन्ना तांचो वेस्टेड इंट्रस्ट आसता तेन्ना तेंच्यांनी तें तशें प्रोविजन हें केलें. इतलो तेंप तांकां तें सुचलें ना. आतां तांकां आपल्याचेर जेन्ना शेकता अशें दिसलें तेन्ना तेंच्यांनी तें प्रोविजन करपाचो प्रयत्न केलो. पूण एक्चुली मुळान हें जें घडलां आतां त्या घडणुकीक जबाबदार आसा तें कॉन्स्टिट्यूशनांतलो बदल जो 98 जाल्लो. 98 जेन्ना नवी हें जाली कोर्टान गेल्ली हायकोर्टान गेल्ली केस ती तें प्रकरण आनी हायकोर्टान हें करपाक लायली स्पेशल जनरल बॉडी मिटींग आपोवपाक लायली आनी त्या हितून तेंच्यांनी तो विशय हें केल्लो. आनी त्या घटना बदलाक आतां जे पळय डॉक्टर शेखर साळकर म्हणून जे आसा जे वावरता हे सगळ्यो नार्वेकराच्यो भानगडी काडपाक आनी हें करपाक आनी GCAन सुदारणा करपा खातीर जे वावरता तेंच्यांनी तांकां खबर आशिल्ली हे म्हणजे त्या घटना बदलाक तेजो सपोर्ट आशिल्लो ह्या डॉक्टर शेखर साळकर म्हणटा ताजो आनी ताणें तें कबूलूय केल्लें आसा. पूण तेन्ना ताका दिसूंक नासतलें की हो हुकुमशाह जातलो असो अशें ताका कल्पना नाशिल्ली आसतली. पूण तो सुद्दां ताका जाणीव आशिल्ली ताका त्या दृश्टीन एके दृश्टीन तोय जबाबदार आसा अशें म्हणपाक शकता आमी तो हुकुमशाह जावपाक. तेन्ना म्हाजें अशें मत आसा की हो घटना बदल तो पळय जेन्ना जाल्लो तो रद्द करून आतां परत जनरल बॉडी मिटिंगेन तो दुरुस्ती हाडपाक जाय आनी एका अध्यक्षाक इतले सत्ता मेळपाक जायना अशी तांच्यांनी तरतूद करपाक जाय. आनी दुसरी गोश्ट अशी आसा की आतां डायरेक्ट इलेक्शन जाता ते फक्त अध्यक्षा खातीर जाता. बाकीचे फक्त कमिटी मेंबर्स आसता आनी मागीर जेन्ना हो अध्यक्ष जाता तेजे कडेन भरपूर पावर्स आसता तो आपल्या चमच्यांक थंयसर सेक्रेटरी करता कोणाक ट्रेजरर करता जो आयकना ताका भायर दवरता. हें जर जावचें ना आनी सुदारणा जर जावपाची आसत जाल्यार असो घटना बदल जावपाक जाय की डायरेक्ट इलेक्शन टू ऑल पोस्ट ऑफिस. एक म्हत्वाचो मुद्दो तुमी हाडला की हो घटना बदल जावपाक जाय जे कितें बदल सबंद फंक्शनिंगाक जावपाक जाय ते भितरल्यान जावपाक जाय म्हणजे एसोसिएशन मेंबरांनी करपाक जाय. नाव जोवितो बाब, इन दीस थिंग वेर द गोवा क्रिकेट एसोसिएशन इंडिपेंडंट बॉडी does the government interference, I mean I would call it interference because some would see it as interference, where because some clubs have complained about frauds, the government appoints a committee to look into the affairs of the GCA. How valid is that? All the associations are recognized by the registrar of cooperative society. Yes, this is foundation. Yes, so a action pade getla has been taken because of some complaints to the registrar of cooperative societies. So he has initiated an action and to find out Baba, whether these allegations are right or wrong. So government has got every right. You may not get funds or you may get funds. That is another point. But since you are recognized and your recognition in the future depends on being a society. So under the Society Act 1860 mage amendment dalli asa. So you are within the rights of the government to institute an inquiry. पण हातून वेर्णेकारान सांगला ते भाशेन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज केल्लें इतलें पावरफुल केल्लें that president can appoint and can remove you.
हें म्हाका दिसना इज देर एनीवेर But is this clause, can it be accepted by the Register of Cooperative Societies? Yes, because Constitution has to because this is approved by you. The government does not have specific clauses. Take under this aspect that so bitoile pade sub clauses pade ha, that is your internal thing. Antun kiti ha, all Narvekar has been made all powerful, I would say, by the clubs. And the clubs have made him all the powerful because he is giving them. because of their own benefits. Oh, I mean, taking आमकां बॅट दी, आमकां सगळें दी, आमकां तो दीत आसा. म्हणजे क्लबांकूय इंटेलिजन्स ना, फकत सुपर इंटेलिजंट हातूंतलो जावन आशिल्लो नार्वेकर. ही हॅज यूज अँड मिसयूज हिज इंटेलिजन्स. सांगला ते भाशेन आतां तो चलो. देर इज एविडन्स टुडे ऑन द बर्थ सर्टिफिकेट. Yes. एकूच हॉस्पिटलान पळय जाल्लो आसा, तो म्हणटा तो आयज जाल्लो, तो म्हणटा तो परवां जाल्लो. सो हाजेरूच येदना ही पळय दोतोर साळकारान पळय म्हत्वाची एक स्कॅन्डल भायर काडिल्लो. हांव म्हणटा हे खूंय आशिल्ले, हे सगळे न्हिदलेले, हे सगळे इतले आतां पळय बोवाळ करता, ते खूंय आशिल्ले तेन्ना. सो हांगा मुख्य एक प्रश्न परतो येता की हांगेलो बोवाळ आज कित्याक? म्हणजे इफ नार्वेकर वॉज पार्ट ऑफ द रुलिंग डिस्पेन्सेशन टुडे, वूड दिस बोवाळ जातलो आशिल्लो? केन्नाच जावन नाशिल्लो, केन्नाच जावन नाशिल्लो. इट इज अ चेंज इन द गव्हर्नमेंट. It is a change, and they know that this government will last for 5 years. For 5 years, how to enjoy the benefits. So now shift sides. Ultimately, what we have seen, all these fellows, they see what personal benefits. Sport थंयच उरता. भुरग्यांचे कार्य थंयच उरता. जखमार पयलो म्हाजो कार्य कितें आहा, हांव कसो घट जातलो, पावरफुल जातलो, व्हडलो जातलो, खबर करतलो सगळ्यांक विथ दीस पावर दॅट यू गेट. दॅट्स एब्सोल्युटली रॉंग. हें स्पोर्टान जावचें न्हू केन्नाच. आता एट द सेम टायम आमी GCAचेर उलयता, मातशें बास्केटबॉल एसोसिएशन जर गेले, इन द बास्केटबॉल एसोसिएशन देर आर 2 वॉरिंग ग्रुप्स एट प्रेझेंट. आनी लास्ट 10 वर्सां कितें तरी इलेक्शन जावना, आनी SAGन दोनी ग्रुप्सांक आपोवपाची एक इनिशिएटीव घेतला टू सेटल द इश्यू. समथींग लायक दॅट कुड हॅव बीन डन इन GCA. हातून एकूच डिफरन्स इन बास्केटबॉल. SAG conducted the elections. SAG has got no power to conduct elections. But SAG, if I remember right, once conducted the elections of the GCA also long back. Actually, GBA Basketball Association went to the court, and court says Basketball Association is right. Same, I'm coming to the same point. You are official body recognized by the Register of Cooperative Societies. So whether you can exist or you cannot exist, whether you hold election or you don't hold election, is with the Register of Cooperative Societies. SAG's role is what? I'm giving you grants. Are you utilizing the grounds properly or not? Is that misappropriation? So, Antun, SAG, they exceeded their limit. Therefore, basketball, they said, we are still ruling. We are, not you, SAG. आता एल्विसान कितें केलां? Because youth is suffering. भुरग्यांचो घुसपट जाल्लो आसा. ताणें सांगलें बाबा तूं यो हांगा, तुमी हांगा या. We have to sort out amicably this problem. But he is trying to mediate. Mediation, not through force, and to say that youth should not suffer. The भुरगे पळय आहा, they should participate, get medals, get set. आयज को कितें आहा, every parent wants to see their children in sports. कित्याक? At the end of that you get marks. ना मार्क्स जाले, मेडल्स जाले, पण क्रिकेट एक वेगळी गोष्ट म्हणटा ती पयशे. क्रिकेट एक म्हणटा ते तुम्ही सांगात म्हाका, हे पयशे जेन्ना येता न्ही, वेर अ पर्सन आज GPL आसा, IPL आसा, मुखार कितें कितें आनी कितें तयार जातलें ना. आनी हें सगळें आसतना हे क्लब्सांनी जे GCA चलयतात, ज्यांनी एक्चुअली लोकल क्रिकेटराचो फ्युचर पळोवपाक जाय, तांणी कितें एक्शन घेवपाचें आतां? म्हणजे आफ्टर ऑल दीस दोनी रिबेल करपी ग्रुप, रुलींग ग्रुप, हे सगळे एकच पार्ट ऑफ द सेम गँग पयलीं. करेक्ट. मागीर कितें करपाचें आतां? हे जे क्लब्स आसा, ह्या क्लबांनी आतां गोवा टिमीन जे आमचे नॅशनल लेवलाचे जे प्लेयर येवपाचे आसा, ते ह्या क्लब मेंबर्स जे आसात त्या क्लब मेंबराच्या क्लबा मार्फतच फुडें येवपाचे आसा. तेन्ना त्या गोश्टीचो तेंच्यांनी विचार करपाक जाय. फाल्यां सकाळीं आमचो प्लेयर एक जर रणजी ट्रॉफी खेळपाचो आसत आनी ताजो जर खरोच जेन्युइन बरो प्लेयर आसत आनी ताका जर ते हें करता आसत, घेयना आसत टिमीन, जाल्यार त्या दृश्टीन तेंच्यांनी विचार करपाक जाय की ह्या प्रोसेस जी आसा, सिलेक्शन कमिटी आनी कितें आसा पळय न्ही, त्या हेजेर योग्य ते मनीस येवपा खातीर त्या दृश्टीन तेंच्यांनी विचार करपाक जाय आनी कठोर निर्णय घेवपाक जाय तेंच्यांनी योग्य ते लोकांक निवडून हाडपा खातीर. आतां योग्य ते म्हळ्यार कोण? जोवितो बाब, एक हालीं एक जालां की द गोवा ऑलिंपीक एसोसिएशन, सुभाष शिरोडकर वॉज प्रेसिडेंट.
he was from the Congress. Then just after the change of government, he hands over the baton to Sripad Naik, who is from the BJP. Now, is this something like Yogya Manis Prashant Bab Muntaso? I mean, how does that... हे पडे चलता, हे घडणी पडे घडटा, फक्त इंडियेकूच जाता. कालमाडीचे तुम्ही पळयलें आसतलें. Same, style is same. Kalmadi became so super powerful, इतलें जाल्लें की तो उलयता जाल्यार 10 जाणी उलोवंकूच जायनाशिल्लें. आनी तो असो सांगतो, पायलट न्हू तो, फॉर्मर पायलट, सो ही वूड बुलडोज, हय, कोण भंय घातले. आख्या संवसाराक तुका अशें जायना. थंय ते ऑटोक्रेटीक आसता, बट नॉट इन दीस मॅनर. म्हणून कितें आहा तुका, क्लब्स जेन्ना दे सेल देमसेल्व्स for like today's voters. Yes, they sell for what? Bet and kit. तुझ्याकडे तरी you cannot sustain your own club with a kit and all that. First of all, you should not form a club. Yes. That is number one. Second, there is very, very big money in cricket. What you said is absolutely correct. एक Ranji player Zalo, your lakhs, you earn in lakhs. You play for 5 years for your state team, more lakhs, crores. आता तो Shadab Jakati. तो IPL गेलो, सगळें गेलो. Today he is owning a big flat in a big colony with a swimming pool and all. Which footballer can afford to? Which other sportsman, not just football? Nobody virtually. So that big money. Now, if you remember the cricket held in South Africa, it was all sponsored from India. Yes. All the money came from India. That means you can see what is the power that you have in cricket. क्रिकेटारूय तशें BCCI तशें ना, लालीत मोदी बी सगळे ते कोर्ट केस बी सगळें अशें आदी जगमोहन दालमिया बी हे सगळें हे पळय आहा एक खेळची आतां कसो चलता क्रिकेट ऑल ओवर. पूण दे बिकम सो पावरफूल दे केअर फॉर नोबडी. So money is the root of all. Money is the root cause of all this turbulence. पण तुम्ही म्हणला ती पैशांच्या खातीर. लोपेश बाब, आनी एक महत्वाचो मुद्दो आसा, तो म्हणजे प्रॉक्सी सिस्टीम जे इलेक्शनान हें जालां तें खूब अयोग्य आसा सामकें. तें सामकें कॅन्सल करपाक जाय. तर प्रॉक्सी हें केल्या नंतर फॉर एग्जांपल म्हाजी प्रॉक्सी आसा म्हाज्या क्लबाची, तो कोण तरी विकती घेता. हां, अक्षरशः विकती घेता. यू हॅव नो वोटिंग पावर्स. ते सगळ्यांत तुका हातूंत कितें जाल्लें आसा, क्लब पळय आहा तो विकता तुका, कित्याक म्हाका थोडे पयशे जाय, नाल्यार क्लब चलना न्हू. क्लब चलना तुका. आतां पळय कोणेंय MLAन कोणें तरी बोर्ड मारला, डोंट कम फॉर डोनेशन्स प्लीज म्हणून बोर्ड मारला. ते कोण क्लबाचे म्हणटा पाड घाल म्हणटा ते आदले बरे आशिल्ले की थंय गेल्यार म्हणटा ते आमकां पयशे दिताले. आतां खंयच्यान पयशे हाडटाले, कशे दिताले, कितें करताले ते महत्वाचें ना. म्हणून कितें आहा, वेन यू हॅव नॉट सो हायली एड्युकेटेड डिसिप्लिन क्लब्स, this will continue. So again, the whole thing comes back to the club. Yes, clubs are responsible. As in general election, the whole thing comes back to the voter. On the voters. It is the club here. It is the voters who decide what type of government you want to. So the clubs have decided that you wanted all these people, and they are there, and they will continue perhaps. So I have to now end the program. We are running short of time. Yes. Thank you, Jovito Bab. Thank you, Prashant Bab. But we have come to the conclusion, I think, that finally, like in the election, the voter decides who rules. The clubs here deserve the person. I would only add, like the last elections, there was a sweep. The all older people, they have been put in a dustbin. I hope it happens here also. So all 15 members should change. Yes, I would opt for that. Thank you, Jovito Bab. Thank you, Prashant Bab, once again. And thank you, viewers, for watching. Keep watching Prudent Media. Keep watching Journo Speak.